Sorvesporancia mana, novege trotsun gaia, tamche kapiro turia, dane korunda koilia. Sorvesporancia mana, soto saligit gaida. Sorvesporancia mana, soto saligit gaida. Potveda polis paulia, parjoiliam ka sorvo, soglia porzanda koili, potvia pliamo gace. Sorvesporancia mana, soto saligit gaida. Sorvesporancia mana, soto saligit gaida. Passaile utor parli, porci cichili doia. Soglia munchan por soli, daronam chate voce. Sorvesporancia mana, soto saligit gaida. Sorvesporancia mana, soto saligit gaida. Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या तिसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्यांचो भावार्थ ओकोण करूंक अंतरेकता. मान्यवंत आग्नेलान आपल्या फिरगोजेचो जागो ओत्मीक, समाजीक आनी शिक्षणीक कार्यावळींनी भरून शेळयांचो भावार्थ वाडोवन पवित्र सोबेचो एकचाराचो गूट जियोवन समाजीक वेव्हार चलयतले फुडारी तयार करून तिच्या मिसावांत वांटो घेवंक आपली फिरगोज मुख्य केंद्र करता. आधुनीक काळाच्या डिजिटल संस्कृतायेचो दुरुपयोग करून कांय जाणां अदीक करून तरणे पिळगेचे वांगडी धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवचे खातीर इगोर्जेन खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात. पवित्र सोबेन डिजिटल संस्कृताये उदेशी भावार्थाची आकारणी दिवंक जायतो फुडाकार घेतलेलो आसा. तशेंच तांत्रीक विद्याचो बरो उपयोग करून ह्याच फिरगोजेच्या केंद्रांत नव्यान एकठांय जावन आपल्या भावार्थाचें जिवीत फुलोवन हाडूंक जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या तरणाट्यां पासत केरीत भाशेन ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आमची तरणाटी आमचो बरो वांसो, तांची शक्ती आमकां नवी दिशा दिता. आनी देवानी तरणाटी आमच्या कुटुंबांतल्यान उपजयल्यांत आनी आमचे फिरगोजेंत आनी समाजांत धर्मीक आनी नैतीक आनी राजकीक देयिनी ती वाडटात आनी सगल्यांक बरेपण दितात. हे तांचें बरेपण ओळखून देवाकूच आमी दिन वाचुया. आनी जायते फावट आमीच तरणाट्यांक समजूंक वो तरणाटी कशीं
बरें तें विचून काडूंक आमी चुकल्या. असल्यो आमच्यो चुकी आमच्या मनान धरून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो हो सगळें हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia, somia kagloko. Somia, somia kagloko. Somia, somia kagloko. Somia, somia kagloko. Risa, risa kagloko. Risa kagloko. Risa, risa kagloko. Risa kagloko. Somia, somia kagloko. Somia, somia kagloko. Somia, somia kagloko. Somia, somia kagloko. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या कोनवाड्या बापा आमची वेळी सगळीं विघ्नां तूं पयस कर. अशी ओतम्याक आनी कुडी कसली चाडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. भाग्यवान पावलून तिताक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या सरदारांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती जावंक तांच्या उतराक पाळो दिवंक कसल्याय बऱ्या कामाक कबूल आसूंक कोणाचेंच वायट उलयना जावंक जोगडी मांडिना जावंक पूण सोमेस्त मनशां तांय माणसुगेची आनी सोदा रीत रविशेची जावंक तांचो कायदो म्हूण शिकयत. तर आमी एका वेळार नेणार आटपो नासलोलीं वाट चुकलोलीं जिन्नोस्वार वायट वंदवण्यांची आनी खुशयांची गुलामां जाल्लीं खोटेपणान आनी नाटकायेन बोल्लोल्या जिविताची येर आमकां जोळटात आनी आमी येरांक जोळटाव तसलीं मनशां आमी आसल्या. पूण उदेलें आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोडवणदाराचें उदेलो ताचो व्हड माये मोग मनशां तांय आमच्या प्रमाणीक कोन्याक लागून न्हय बोगोर आपलेच काकलुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितोल्या स्नानान आमकां धुली आनी पवित्र आत्म्याचे पदवीन आमकां नवी केली. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुबामपणान आमकां दिलो. ताच्या फुंक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायची करून
त्या जिविताचो बोरवांसो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, म्हजो गोवळी सोडवेसपोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगळीं म्हणुया, म्हजो गोवळी सोडवेसपोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गोवळी सोडवेसपोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब, म्हजो गोवळी सोडवेसपोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. काळक्या कोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब, म्हजो गोवळी सोडवेसपोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पोतात, पळयतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारयताय. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो बोन ओत्ता. जबाब, म्हजो गोवळी सोडवेसपोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दोर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओर्चीत गोरान देवाच्या म्हजें ठिकाण सोदां घाल. जबाब, म्हजो गोवळी सोडवेसपोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. जाता तें जावं, सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वायट देख येवची नात अशें जावं नजो, पूण ज्या मनशा उदेशी ती येतात ताचें कोटा. ह्या सुपुर्ल्यांतल्या एकल्याक तांणी वायट देख दिल्ले परस तांच्या गोळ्याक दांत्याचें पेड बांदून ताका दोरयांत उडयलो जाल्यार ताका अदीक फायदो जातो. तुमी चोत्राय दवरात. तुजो भाव तुजेर चूक करीन जाल्यार ताका बोबाट कर, आनी ताची दूख धरीन जाल्यार ताका भोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगशीचो. दोर्मतांनी सोमयाक म्हणलें, आमचो चेर आनी तांचे सोवें गुवडी कुस्को जो पाद आग्नेलान दाखयलो हें मन दवरून आमी नियाड करता. देवाचें उतर आमकां जिवितांत आव्हानां आसतलीं आनी आव्हानां फुड्यांत आमी बाबार्थान कशें जैती मन जावंक जाय हे विशीं आमकां सुचयता. आनी तेच बरोबर आमी हातूंतल्यान वांटो घेवन आमचें जिवीत बरें करूंक आमकां आपयता. एका गांवांत तांचे वाड्यांत एक प्रस्न आसलो आनी प्रस्न म्हळ्यार तांच्या वाड्यांतलो जो रस्तो वेतालो तो रस्त्यार कचरो उडयतालीं, घाण जाताली आनी हाका लागून सगळोच वाड्यांतलो लोक गुणगुणटालो. एक दीस
तांची समुदाय बोलली आनी समुदायक हो तांचो विचार आयलो हो आमचो रस्तो सद्दां एक गाबेज हाडून उलयतात आनी तो मेळो जाता हाका लागून रस्त्यार कितलीं सुणीं आयल्यात रस्त्यान वचूंक भिरांत गोरवां येवन गोरवांय सगळें शेण घालतात वाड्यांतलो रस्तो आनी अशी समुदायीक भासाभास जाली तेन्ना थोड्यांनी ज्यो उस्तुऱ्यो जायत्यो आसल्यो तांणी म्हळें हो प्रस्न आमी सुटावो करूंक जाय आनी देखून ही गजाल चलतना तांणी येवजिलें आमी सगळीं मेळून हो सद्दां कचरो काडूं या आनी तांणी जमें केलें थोडीं घरां पयलो दीस आनी घरां दुसरो दीस हे तरेन आमी सद्दां मेळून हो कचरो काडूं या आनी आमचो रस्तो आनी आमचो वाडो आमी साफ दवरुया हो थाराव असो तांणी मांडलो आनी मानून घेतलो असो दोग तरणाटे हे जमातीक आसले तांणी म्हळें हें आमकां मानोना दुसरे हांगासर हाडून कचरो उडयतले आनी आमी तांकां कचरो उडोवंक आदार दितले हांव सद्दां तांचो कचरो काडूंक हे बेजबाबदारपण आनी आमी तांकां तेंको दिता तेन्ना आमी तांकां बेजबाबदार जावंक आदार दिता तांणी त्या दोगांयनी म्हळें हें आमकां मानोना आनी अशी तांची ओजूत जाली आनी तांणी एक धरलें हो प्रस्न सुटावो करूंक जाय आनी तरणाटीन म्हळें तो आमचेर सोडात आमी सुटावो करतले आनी ते वाड्यांतले तरणाटे मेळ्ळे आनी तांणी हो प्रस्न पळयलो आनी तांणी तांकांच वांटून घातले आतां कशें वांटून घातले सांजे 6 वरांचेर एकलो तुवें रस्त्यान पासय मारतलो वो तो रस्तो पळयतलो 7 वरांचेर दुसरो 8 वरांचेर आनी अशें दुसऱ्या दिसा तशेंच सकाळीं 6 वरांचेर एकल्यान पासय मारपाची 7 वरांचेर 8 वरांचेर 9 वरांचेर आनी अशें तांणी केले उपरांत रातचो कचरो चड दिसनासलो 7 ते 9 वरां मेरेन कचरो रस्त्यार येतालो म्हणटच कचरो ह्या रस्त्यार कोण उडयता आनी खंयच्या वेळार उडयता हो प्रस्न तांकां मेळ्ळो आतां तांणीच वांटे केले आनी 2 वरां तांणी थंय पारो करून रावले आनी 3 दीस जे कोण कचरो उडयताले तांकां तांणी धरले तो कचरो परतून तांच्या मोटरसायकलींत वो मोटरांत घातलो आनी तांकां 100 रुपया फायन घातली एक सुमाना मदें प्रस्न सुटावो जालो कचरो पडपाचो बंद जालो रस्तो नीट जालो सुणीं गेलीं गोरवांय थांबलीं तरणाट्यांनी आपल्या वाड्या आनी गांवां पासत जें कितें केलें तें देखीवंत आनी हेंच तांचें हेरूय वाड्यांनी करून हे तरेन गांव साफ जालो बाबा भयणीनो तरणाटे बोरवांशान पळोवपी मनीस आनी हें तांचें बोरवांशीक जिवीत फुलोवंक आनी फुडवून करूंक सगळ्यांक आमकां जबाबदारी आसा आयचें पयलें वाचप तिताक बरयल्ली चीट थंय तो आमचें जिवीत कसलें जावचें हे विशीं शिकून दिता पयलो तो म्हणटा आमी कालती आसूंक जाय कालतिकाय कोणाक अधिकाऱ्यांक वडिलांक कित्याक एक कालतिकायेचो देही वॅल्यू आमचे मदीं आसा तेन्ना आमी तातूंतल्यान कालती जिविताचे बोडान आमी बदलणी करता दुसरें तो म्हणटा आमी ह्या कालतिकायेंतल्यान आमी प्रिती मोगाची जावंक जाय दुस्मान कांय दवरूं न्हय दुसऱ्यांक पयस करतलीं कुशीन दवरतलीं ही चाल न्हय आनी कित्याक अशें कित्याक आमी सगळीं जेजूच्या काळजा मेरेन आसा आनी देखून जें कितें जेजून आमचे पासत केलां तें आमी करूंक जाय आनी हें करता तेन्ना आमी जाता जेजूचे गवाय गोवायकीच्या जिवितांतल्यान मोगाच्या जिवितांतल्यान आनी देही तत्वां आकारून घेतिल्ल्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक देखीवंत जाता शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा
आमकां कोणाचें जिवीत सोंपें आनी सादें जावचें ना. जिवितांत आव्हानां मेळचीं नात, असली घडी येवची ना. सगल्यांक जिवितांत आव्हानां आसातूच, पूण आव्हानांक आमी कसो फुडो करचो हें गरजेचें. आनी देखून ही दिशा आमी आमकां घेतल्या शिवाय आमी आव्हानांक फुडो करूंक आमी शकना. आनी जेन्ना आमी जर आव्हानांक फुडो करतले आमकां भावार्थाचें बोड जाय. जें भावार्थाचें बोड जायना तशें आनी कांयच दवरिना. जेजू शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक म्हणटा, तुजो जर भावार्थ खोल, तूं हुकूम घाल आनी झाड लेगून तुजें उतर आयकतलें. भावा भयणीनो, आज आमी ह्या भावार्थाचेर, देईचेर, तत्वांचेर मन घालता तेन्ना हेंच आमच्या मनीस सैमाचें बोड, जातूंतल्यान आमी अदीक बरीं जाता आनी देवाक मानता तसलीं जाता. तरणाट्याच्या जिवितांत ह्यो घडयो गरजेच्यो. आनी जेन्ना तरणाटीं हे दिशेन वाडटात आनी चलतात तेन्ना ती मनीस समाजांतल्यान बरें करूंक, क्रिस्ती भावार्था वरवीं निराशेपण पयस दवरूंक आनी बोरवाशीक जावंक ती पावतली. नाजाल्यार आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकतले हांव तशें, डिजिटल वर्ल्ड आमकां खंय खंय भोंवडायता, आमकां कितल्योच वस्तू आमकां दिता. आमी कितें विचून काडचें आनी कित्या वरवीं आमचीच आकारणी करची हें आमी सोदूंक आनी विचून काडूंक शिकचें ना. आनी डिजिटल वर्ल्ड हातूंतूच आमी सांडटले. पाद आग्नेलान आपल्या गवडीक वावरांतल्यान तरणाट्यांचो मोग केलो. तरणाटे खेळटात तेन्ना तो तांचे बरी उबो रावन तांकां नेट दितालो. तरणाट्याचें जिवीत फुलोवंक तो तांचे बरोबर जियेतालो, तांच्यो अडचण्यो समजतालो. एक पावट खंय तो आसलोले ते फिरगोजेंत एक चेडूं आसलें. ताचो स्वभाव बरो नासलो, कोणाचेंच आयकपी न्हू, कोणाकूच तें मान अशें दिनासलें उतरां. पादाग्नेल तांगेर घरांत वेता, ताचेशी बसता, ताचे जिविताची ओळख ताका दिता आनी ताचे लागीं मागता जिवीत वायट आसलें सोडून बरी चाल धरूंक. तें ताचेंय बी आयकना आनी ताकाय किकोन केलां तें पळयोवन पादाग्नेल ताचेशी दिमी घालता, हात जोडटा आनी ताचे लागीं मागता, तुजें जिवीत बदल, बऱ्यो चाली तुज्या जिवितांत घे. आनी ह्या बाग्यून पाद्रीन आपणाशी दिमी घालून आपणा लागीं मागलें, हे चालींतूच ताचें काळीज बदल्लें आनी तें चेडूं बरें जाता, बरें जिवीत दवरता. भावा भयणीनो, आमी वडिलांक कशीं आमच्या तरणाट्यांक जायते पावटी चुकता तेन्ना आमी तांकां उजवाड दिवपी जावया. आनी असली उजवाड दिवपी आमी जाता तेन्ना आमचीच चाल उजवाडाची जातली आनी तिवूय उजवाड दितली. हे मिसान तेंच बोड आम्हा सोगटांक आनी किरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांक आमी मागली. सगळ्या आमी उबी रावया. आमचें जिवीत बरें करूंक आनी किरीत भाशेन तरणाट्यांक आपल्या जिविताच्या यात्रेंत देवाचें बोड मेळूंक देव चांपोवन तांकां पावता. ताचेर विस्वास करून हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया, तांणी आपले जिवीत क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे जिवन ह्या संवसारांत देवाचें राज स्थापूंक एकमतीन वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी बोळ मागुया. आधुनीक यंत्रांक आनी हेर सवलती करतल्या पासत मागुया, ताणें तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक जिविताची कोरी मुल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करून देवान तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवंक
बापा लागीं मागुया. आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. देवान तांची जिविताची वाट पवित्र ओतम्या उदेशी उजवाडावन आनी ह्या वरवीं तांकां सदांच आपल्या आश्रयकाल दवरलेल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सिर्वीस सोदतल्यां आनी आपलो दिसपटो ग्रास जोडूंक कोश्टवतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची कोरी उदरगत करूंक आनी तरणाट्यांक सिर्विसो मेलूंक नवे उपाय नव्यो मांडण्यो काडूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. देवान आपल्या मोल्यांत अदीक वावराडी धाडल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी जांकां ताणें आपयल्यांत तांणी ताच्या उल्याक उदारपणी कान दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. बोमोगाड बापा, किरकोळ आमची मागणी आमी जे फुड्यान दवरल्यात. कोनवाडेन आमच्या मागण्यांक कान दी. आमच्या गांवच्या आनी गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचे वरवीं आमचेंच बदलप करूंक आनी ह्या गांवचें बदलप करूंक तूं तांकां तुजे सोबतेन बोर. आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोच्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागतात. हे तुमचे आतांतले बलिदान आपल्या मानाखाली मोडले आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्फोर मानून घेवन. मैबेवून देवा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोह आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसून जावन तूं मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेवच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. आमी सर्वेस्पोराक सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रुचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रुचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वे तुका वाखाणटा थारोवन मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती
संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povir, 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 to barazzo sorvis mortu. Sodane somsar poля tuča vojbova, utsorgi duka svoj svoj. Sorvis poračena vijeka taka svoj, utsorgi duka svoj svoj. बापा कोरसू पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्रिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. उबी आसात तांणी हात जोडचे. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bawartato gut porgotuya. Sonia Jesu tuझे मरोनावी समोरता, तुझे पुनौचे हो पुनामी porgota, तुझ्या येण्या आमी ओक्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजू कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाच्यो परवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्यांक सोमेस्ताक तुजे परजोडीत मुखार मोड फोडूंक फाव कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागिवोन जुजे, बागिवोन धर्मदुतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून
ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तुझे आमची पापां मागोस, आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व वागांतांतली वाटाय. कित्याक रजमुखी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दुदांक बडय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. प्रति मोगान एकामेकाक शांती दिवया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडांनी रोगत आमच्यांक वेता ती आमचेर जोडटी आनी कास्त हाडी नजा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी अकोती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमकां तुवें जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागो आमकां जागोय जेजू जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया ताका दिन वाचुया आमचो भावार्थ आनीकूय तीर मजबूत कर म्हणून मागुया प्रार्थुया कोणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनवासता हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बोड खोऱ्या मोनान केल्ले चाकरीन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल ह्यो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोड बेळसांवां घालची म्हणून आमची कालती मागणी आयज केली भशेन आमी फादर आल्फ्रेड वाज आयज मिसाची भेट भेटयल्या बातीचो पादविगार तसोच फादर आयवो उगेचो कोपेलांव आपल्या फिरगोजकारांक लोकांक घेवन आयिल्ले आसात रोमार घेवन आयिल्ले आसात देवान तुमचेर तुमच्या वावराचेर उपोड बेळसांवां घालची म्हणून आमची कालती मागणी आमचे दिनवास तुमकां आनी आमची मागणी उबारता तुमकां बरेचभर आमचे मदें फादर फेलरोय आसा अंदमान निकोबार जुंयाचेर वावर कोत्ता आमी पिलारकार मिशनार अंदमान निकोबार जुंयाचेर आमची इस्कॉल आसा त्या इस्कॉलाचो प्रिंसिपल सुटींत आयिल्लो आसा ताकाय मायमोगाचो येवकार आनी पवित्र मिसाची भेट भेटयला देखून फादर फेलरोय थँक्यू सो मच गॉड ब्लेस यू इश्टनू किरीत इंतेसांवां पासत मिसां तुमच्या ऑफिसान आमच्या ऑफिसान तुमच्यान दिवंक येता आमचे पिलारचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांचे शिंगपाक आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचे बसीस डेस्क ऑफिसान वचून दिवची मानवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायते जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जातात ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळूंक जाय जायत्यो सोयंब्या वृत्ती ओजापां जातात तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें एक्सरे ऑर हेअर टेस्ट केल्लो तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा जाली उपरांत हे रिपोर्ट आमकां गरजेचे इश्टनो पिलारचे मिशन एक्झिबिशन हाची उक्तावणी जाल्ली आसा आनी हे आमच्या सेमिनारीच्या एनेक्स हॉलांत तें दवरलेलें आसा हातूंत आमी केलीत भशेन आमची भारताची परंपरा जुंय जुंय पिलारचे पाद्री वावुरतात थंय थंय त्या गांवच्या लोकांची संस्कृताय आनी परंपरा आमी हाडून दवरलेली आसा आमी मागता तुमचे थंय इश्टनो वचून हे आमच्या गोंयची परंपरा भारताची परंपरा जुंय पिलारची यादनीक वावुरतात थंय थंय वचून पळोवच्यो कित्याक जायते फावटी आमी आमच्या जावं भारताची वा आमच्या दोन प्रांतांची आनी दोन प्रांत म्हणल्यार गोंया नगर हवेली धामांची परंपरा संस्कृताय आमी नकळो देखून जायते फावटी नाका जाल्ले व्हिडियोज व्हायरल जातात
गेले फावटी आमचो आदारी बिस्म साहेब आयिल्लो, आमी ताका पंजाबचे संस्कृतायेंत एक गालण घातलेलो, तोय व्हायरल जालो. आज बिस्माक क्वेश्चन आदारी बिस्माक क्वेश्चन करून इश्टानो, आमी हे सगल्यो वस्तू थंय दवरलेल्यो आसात ह्या एक्झिबिशनांत, तुमी वचून पळोवची म्हणून आमची काल ती मागणी. इश्टानो, तुमी पळयतात सोबीत सुंदर पेंडोल आनी वर्सा वरोस बरे भाशेन सगळें जाता. आमी तुमकां दिनवासतात कित्याक तुमच्या आदारान हें सगळें घडटा. तुमी आनिकूय आमकां आदाराची गरज आसा हे पेंडोलाक लागून. कोणाकूय फूल नापाकट दिवंक सोदताय जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमी दिवची. नोव्हेंबराची 15 इश्टानो 10:30 वरांचेर मीस. हे मीस आमी किरीत भाशेन जाणट्यां पासत दुयेंतां पासत दवरलेले आसा. आनी हे मिसान आमी कितें भाशेन ह्या जाणट्यांक दुयेंतांक आमी कुमसार करतल्यो, आमी पवित्र तेलान मागतल्यो. म्हणटच तुमच्या घरांनी जरी तर जाणटी आसात, दुयेंत आसात, तांकां घेवन येवची. त्याच दिसाक 15 शुक्रारा दिसाक रातचे 9:30 वरां तावन नायट विजील सकाळीं 5 वरां पर्यंत चलतलें. आनी हे रितीर आमी किरीत भाशेन मानवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत दवरलेले आसा. तुमी येवची आनी आमचो फादर पेद्रो कोस्ता कोन्सुआ पाद्विगार आनी ताचो पंगड हे नायट विजील चलयतलो. मोगाळ इश्टानो, पिलारची संस्था जावन आसा सोसायटी ऑफ अपॉस्टोलीक लायफ. मिसाल ह्या संस्थेचे अंतरराष्ट्रीय सभा जातली, ताका हाजीर जावंक रोमा शारांतले प्रो प्रिफेक्ट बोश्रेश्ठ लुईस आंतोन कार्दियाल तागले आनी मिशनार संस्थेचे 30 श्रेश्ठ वडील आनी विगाजेर हाजीर आसतले. त्या दिसांनी कितें भाशेन डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजे 4:30 वरांचेर भौशीक मानपत्र आसतले. आमी मागता तुमचे थंय आमचो एपोस्टोलीक नुन्सियो आसतलो, आमचो कार्दियाल आसतलो, आमचो आदारी बिस्म आसतलो, आमचो बिस्म आलेक्स बिस्म सबोस्तियान बिस्म तेवदोर आसतलो. त्या दिसाक डिसेंबराचे 2 तारखेर 4:30 वरांचेर तुमी येवचो आनी तुमचो सांगात आमकां दिवचो म्हणून आमचो उलो. इश्टानो, झाडापेलाची वखदां आनी लक्ष्मी तारूची पानां वयर स्टॉलांत मेळटात. इश्टानो, मानवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज प्रिसिल्ल्या स्वारीस नाविलितान अशें सांगूंक लायता, म्हज्या दुवेच्या लग्नाक 4 वर्सां जाल्लीं, पूण तिका भुरगें नासलें. 3 दोतोरांशी तिणें इलाज घेतलो, पूण तिका भुरगें जायनासलें. दोतोर म्हणटाले तिका भुरगें जावंक अवघड, कित्याक तिच्या कुसव्यान फायब्रॉइड्स आसले आनी घोवाचेय प्रॉब्लम आसले. त्या वेळार हांवें खतखत्यान मानवंत आग्नेलाक ची मजत हांवें मागली, म्हज्या दुवेक भुरग्याचें देणें दी म्हूण. ताणें दोगांयनी मानवंत आग्नेलाचें नोवेन केलें. ते उपरांत गेल्या ऑक्टोबरांत आपूण गोरवेस आसा म्हूण म्हज्या दुवेक घोमून आयलें. पूण गोरवेसपणाचे बेसार आसतना तिका जायत्यो अडचण्यो आयल्यो आनी दोतोरान सांगलें भुरगें वांचचें ना. पूण हांवें जेजूचेर बावार्थ सोडूंक ना. ह्या सगल्यो अडचणी मदीं जुलयाचे 12 तिका एक भुरगो जल्मलो. आयज तो भुरगो बरो आसा, सगळें बरें आसा म्हणून हांव देवाक दिनवासता आनी मानवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावंक मागता. हो इश्टानो, बावार्थान केलेलें मागणें आनी बावार्थान केलेलें मागणें देव जेरूल आयकतलो. आयज आमी आयिल्लीं आसा, आमची इंतेसांवां, आमचे आवंडे, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसा. आमचो बावार्थ जागोवया, कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा, तुज्या बावार्थांतल्यान तुका तारण मेळटलें. म्हणटूच ह्याच बावार्थान ही सगळीं आमची इंतेसांवां उबारुया. आनी आमची इंतेसांवां उबारतना जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेलें आसा, तांचोय उगडास करुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळो म्हूण मागतात. म्हणटूच ही सगळीं इंतेसांवां एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावून मानवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता.
आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता हांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान येवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता हांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान येवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता हांव. तशें जाता मान येवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता हांव. मान येवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा सोडपोड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मान येवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणी उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तरणाट्या सभे देवाची बरेपणां पळयोवंक तुमकां धाडटा. Jesus, your book,